सोमिया तुझ्या घरा पावताना स्तुती तुझी गायता दनिया आमची मेटा करताना पोचणार तो आमचो मोगाळ सोडवंदार काकुळती सोदेव दयाळ पदवेदार पोचणार तो आमचो मोगाळ सोडवंदार काकुळती सोदेव दयाळ पदवेदार होगळी तुझी गाजयता काकुळ तुझी वर्णिता जेवणाक तुझ्या आमी भाग घेता संतोष आमचो वतो सोमिया तुझ्या घरा पावताना स्तुती तुझी गायता दनिया आमची मेटा करताना उतर तुझे घटाय दिता जिविता वार आमकां दाखयता उतर तुझे घटाय दिता जिविता वार आमकां दाखयता भक्ती मोगान हसिता काळजा मोडान वंदिता मासारता तुझ्या केसाता संतोष आमचो वतो सोमिया तुझ्या घरा पावताना स्तुती तुझी गायता दनिया आमची मेटा करताना बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो येवकार तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आज आमकां क्रिस्तावांक धोडतो संभ्रम एका कुशीन नजरेताची सादी चली मरियेक देवान आपली आवय जावन विंचलेल्या गडिताची दबाजीक परब तर आनेका कुशीन ह्या सर्गींच्या आवयची ससाय आमच्या दिसपडत्या जिवितांत हर एका वेळा आसा म्हूण बरवसून नवे वर्स सुरवात करचो संतोष. देवान आमकां सर्वश्रेश्ठ एके आवयचे देणे आनी तशेंच ताच्या आशिर्वादांनी भरलेले काळाचे देणे फावो केल्याक ताका आमी अर्गां दिवंक फावो. ही ताची मोलादीक देणी आमच्या जिवितांत मोगाच्या आनी तशें शांतीच्या येण्याक कारण जावं. कातोलीक भावार्थ्यांच्या जिवितांत मरियेचो पात्र भोव महत्वाचो. देवाच्या पुता जेजूच्या जिवितांत सुरवेर थावन अखेर पर्यांत ती ताची फाटिंबो जाली. ताच्या संतोशांत तशें दुखांत वांटेली जाली आनी अशें देवाक तुज्या शब्दा प्रमाणे मुजे थंय जावं म्हूण तिणें दिल्ली भासावणी वर्त्या रितीन पाळून कुर्सामळी आम्हा सर्वांची आवय जाली. पुताक दिल्लो तो फाटिंबो आमकांय दिवन आमच्या जिवितांत आदार जावन आसा आनी तशेंच आम्हा सर्वांक सदांनीत सर वायटांतलें राखता आनी सांबाळता. आज आसरसूंचें हें फेस्त आमकां आमच्या जिवितांत तिचे विशेश मजती खाल रावूंक प्रेरण दिवं आनी अशें आरंभ करचें हें नवें वर्स तिचे ससाये खाल शांतीचें माया मोगाचें आनी कृपेचें जावं म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानांत प्रत्येक रितीन मागया. हांव पत्की सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो मुसगुन्या उसारून सांगता मनाचे तोंडा उसारून वाट धरून बरें सोडून हांवें जायती पातळां केल्या. अमोचो अपराध अमोचो अपराध अमोचो व्हड अपराध
ह्या पासून बघेवन सदां समका मरिये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची फातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Jesu Christa, Bapaच्या एकलाच पुता, सौम्य देवा देवाचे शेळये, तू संसाराचे पाप काढताय, आमची काकुळट तू बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. महिमा देवाकून सर्गी, महिमा देवाकून सर्गी, महिमा देवाकून सर्गी. शांती मनशाक संसारी, शांती मनशाक संसारी, शांती मनशाक संसारी. कित्याक पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाचे महिमे, जेसू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, तुवें भगवान मोरयेचें आमकां अर्पण पळादी करून मनशा कुळाक ससनाच्या सुखाचें इनाम दिलें. तिचे उद्देशी तुजो पूत जिवीत असो रचणार आमचे मदें आयलो, तर तिचे मायपणाचे विनवणेन हर एका मनशाक जेजू आनी ताचो संतोष मेळ्ळो.
हे आमी मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्मेच्या एकपणात जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. पयले वचप गहनान पुस्तकांतले वचप. सरस्परान मोयजेक म्हळें, आरोना कडेन आनी ताच्या पुतां कडेन उलोवन तांकां सांग, तुमी इस्रायलितांक हे परी आशिर्वाद दिवंक जाय. तुमी तांकां सांगा, सरस्पर तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळूं. सरस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको आनी तुजी दया करूं. सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोव आनी तुका शांती दिवं. अशें तांणी म्हजें नांव इस्रायलितांचेर उलो मारूंक जाय आनी हांव तांकां आशिर्वाद दितलों. देवाचें उतर हें. जातूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं. जातूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं. जातूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं. तुज्या परसडीक मुखामळाची दीस आमचेर फांको. हे वरवीं आख्या संवसाराक तुजी खुशी कळ्ळी जावं. सौराष्ट्रांत तुजी चडवण वळखून घे. तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं. देवा सर्जनांगा तुका वाखाणूं. सौराष्ट्रांत तुजी स्तुती करूं. तूं तांची राजवटकी न्याय नीती परमाणे करताय. देसा भासांच्या लोकांक शाबितायेन चलयताय. जातूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं. जातूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं. सांब पावलोन गलात घरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वचप. भावा भयणीनो, पूण नेमलेलो काळ भरती जातच देवान आपल्या पुता धाडलो. एक स्वी येतावन तो जल्मलो आनी नियमशास्त्राक तो आसलेल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले धर्मृत करचे खातीर नियमशास्त्राक तो जल्मलो. आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणांनी धाडलो आनी तो अब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता. तर तूं ह्या फुडां गुलाम न्ही, बगार पूत. आनी पूत देखून देवाच्या कुशेन दैजसो वारीस तरी तूं जालाय. देवाचे उतार हें. Alleluia, 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 alleluia.
Alleluia, 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 Alleluia. गवळ्यांनी धांव धावी वचून मरयेक झुजेक आनी खावणेंत न्हिदायलेल्या बाळकाक तांणी देखलीं. बाळकाक पळयतच ताचे विशांत देवृतान सांगल्लें सक्कड तांकां समजालें. आनी गवळी सांगतालें तें आयकल्लीं सकाळां अजाप पावलीं. पूण मरी ह्यो सर्व संगती आपल्या काळजांत जगोवन दवरून त्यो आठयताली. शेकी गवळी आपणे आयकल्ल्या आनी पळयल्ल्या संगती पासत देवाची महिमा गायत आनी ताची स्तुती करीत पाटी गेले. सगळे देवृतान सांगलेल्या प्रमाणेच घडल्लें. बाळकाक 8वो दीस भरतच ताका सुन्नत करतना जेजू म्हूण नांव दवरलें. हें नांव तो गर्भे संभवच्या आदींच देवदूतान दिल्लें. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. बाळका जेजू थंय आनी बाळकाची आवय मरये माये थंय भोवमोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो. डिसेंबराचे 25 तारीख येतावन जानेराचे पयल्या म्हणसर नातालांचो अस्तव ऑक्टेव ऑफ क्रिसमस 8 दिसांचो हो संभ्रम. फाटल्या 7 दिसांनी गर्दानाच्या गोठांत जल्मल्ल्या बेथलेमांत शारांत जल्मल्ल्या त्या बाळकाचेर आमी दीस लावन बाळकाक आमी नामान केलो, ताका आमी आराधन केलें. आनी आज ह्या अष्टवच्या निमाणे दिसा त्या बाळकाक जल्म दिल्ल्या आवयचेर दीस लावंक, बाळकाचे आवयचेर दीस लावंक पवित्र बा आमकां आपोवन दिता. आनी आज देवाची माथा म्हणली परब दोबोजो करूंक आमकां फावो जाता आनी हो संभ्रम चलोवंक आनी त्या मांयक त्या आवयक मान करून नव्या वर्साचो सुरवात करूंक आमी हांगासर सांगाता जमल्या. आवय म्हणलो शब्द भावनो आनी पिडीनो आमकां सर्वांक मोगाचो. संवसारांत उलोवच्या खंयचीय भास ते जावं हर एका भासांनी आवयक वापरचो शब्द भोव सुवादीक आनी भोव मोवाळ जावन आसा. माय, मम्मी, मम्मा, मॉम, अम्मा, माद्रे, मातेर खंयचीय भास काडा हर एक शब्द हर एका भाशेंत आवयक वापरचो शब्द मा. लाबियल्स म्हणटा आमी वोंटांचेर खेळचो शब्द. एका भुरग्यान बाळशान पयलें उसारचो शब्द मा. कित्याक हो शब्द कडूंक कोणाक कसय ना. बारी स्वादीक सॉफ्ट सावंड म्हणटा आमी वोंटांचेर खेळचो तो मा. वोंटाक वोंट लागून वापरचो शब्द हो मा, अम्मा, माय, माद्रे, माते, मम्मी, मॉम. इतलो सोबीत इतलो आपुरबायचो शब्द हो मोगाच्या भावनान बिडनो संवसारांत मनशां उलोवच्या हर एका भासांनी इतलो आपुरबायचो शब्द एका आवयक आमी वापरता. उप्पिगिंत रुची इल्ला, तायगिंत बंधुविल्ल. मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आवय नातलें कुटाम मीठ नातलें रांदप. एक रांदप केदें व्हडलें तें जावन कितल्या बोगांची निस्तीं कितल्या बोगाचे आयटम्स थंयसर आसूं येत, कितलें फरमोळेक रांदप तें जावं दी, कितलें सोबीत तें पळोवंक दिसूं दी, कितल्यो वस्तू रूच दिवंक ताका घालून दीत. मीठ घालना जाल्यार तें कोणाच्यानच साकोंक जायना. सगळें घालून मीठ जर तर त्या
वस्तूंक रांदपाक ना तें जेवण रूच नासलेलें. एका घरांत एका कुटुंबांत सगळ्या मनशां आसून येत, कितले प्रभावीत मनीस आसून येत, देण्यानी तालंतांनी भरलेली व्यक्ती आसून येत, कुटुंबांत जर आवय ना तें कुटुंब अधुरें, त्या कुटुंबांत जीव ना, त्या कुटुंबांत संतोष ना. आनी त्या देखून आवय एका कुटुंबाचो महान वांटो घेता. एक आवय कुटुंबाचो केंद्र बिंदू म्हणटा आमी, तो प्रधान जागो एक आवय एका कुटुंबांत घेता. हें जर सत मनशा जिवितांत देवान सरवणेच्या त्या कामां सयत एका आवयक जागो दिलो. देवाक ह्या संवसाराचें सोडून करूंक सयत एका आवयची, एका स्त्रियेची गरज पडली. Christianity is the only religion that needs a mother. क्रिस्तांव धर्म जावन आसा फकत एक धर्म, त्या धर्माक एका आवयची गरज आसा. आनी हें सत आमी जाणाव मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, संवसाराचो सोडवणदार तसो बाळोक तारोक जल्मोन आयलो एका स्त्रियेचे उदरी. ही देवाचें मांडावळ, हें देवाचें योजन, इतलें अपुर्बायेचें योजन तें जावन आसा. आनी त्या देखून आयच्या वाचपान आमी पळयलें. दुसरें वाचप आमकां सांगता घरांक बरयलें तें, वेळ काळ भरते जाताच देवान आपल्या पुताक धाडलो. एका स्त्रियेक तो जल्मालो. कोण ती स्त्री? भाग्यवंत अंकवार मरी. एका स्त्रियेक तो जल्मालो. देवान एका स्त्रियेक वेंचून काडलें. आनी हेच्या पयल्या वचपान आमी आयकलें, देवान मोइजेसांचें लोकांक सांग, हांव तुमकां आशिर्वाद दितलो. एका आशिर्वादा विशीं आमी थंयसर उलयता. आशिर्वादा विशीं थंयसर आमी आयकता, तुमी लोकांक सांगात देव तुमकां आशिर्वाद दितलो म्हूण. आमकां भावांनो आनी भयणींनो, मरी जावन आसा देवान दिल्लें व्हडलें आशिर्वाद. बेसांवाचें बेसांव मरी. मरी माय आमकां मेळ्ळें व्हडलें बेसांव जावन आसा. द डॉन ऑफ आवर सल्वेशन, आमच्या सल्वसावांचें फांतें, फांत्यापराचें नेकेत्र, बरोवशाचें कारण आनी बरोवशाचें किर्ण जावन आसा मरी. देवान दिल्लें व्हडलें बेसांव मनशा कळाक एक आवय मुखांत्र सोडून दवरचें आनी मरी जावंक पावता. तो सगळ्या सल्वसावाचो कर्त, ऑथर ऑफ सल्वेशन जल्मून आयलो एका आवय वदशी. आनी त्या देखून मरी जावन आसा देवान दिल्लें व्हडलें बेसांव. पोरण्या सोल्ल्यांत देवान बसयलें तें बेसांव आपल्या आमकां आतां फावो जाला. अशें म्हणटा आसतना भावांनो आनी भयणींनो, सुवार्त तेन्ना आमी आयकलें सगळी जायत्यो संगती घडल्यो. बाळका सुनत कसो दीस आयलो, जेजू म्हणल्यार ताका नांव दवरलें. जेजू म्हणल्यार नांव पयलेंच ताका दिजे म्हणून देवृतान पयलें कळयल्लें. सक्कट घडलें. आनी एक उतार आमी थंयसर बरेंकन आयकलें, मरी ह्यो सर्व वस्तू आपल्या काळजांत जगोवन दवरून आठयताली. Mary treasured all these things in her heart. जायते संगती घडटात, जायते जण येतात, बाळकाक आराधना करतात, बाळकाक आतां सुन्नत करतात, बाळकाक नांव दितात. मरी ह्या सगळ्या मेस्तारा मुखार ह्यो सर्व संगती काळजांत आठोवन आसली. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, नव्या वराचो सुरू करच्या ह्या वखदाक आमकां मरी जावन आसा आमचें बेसांव. नव्या वर्साक बरोवशाचें बेसांव दिवंक मरयेक देवान आमकां फावो केला. आनी अशें आसतना पोरण्या वर्साचे दीस घालता आसतना पोरण्या वर्स गेल्या त्या वर्सांत कोण परा आसलीं, आज ते सगळे नांतर जायते समस्या आमकां आयले तर, जायती अवघडां घडली तर, अनाहुतां घडलीं तर, जायते आतां आमच्या मतींत ह्या फुडल्या वर्सां कितें घडत गाय म्हणून सवाल उदेत आसतना मरी आमकां जावन जाय एक आदर्श देख ह्यो सर्व संगती काळजांत जगोवन दवरूंक. जायत्यो संगती मरयेक समजल्यो नात, जायत्या सवालांक मरयेक जाप मेळ्ळी ना. तशेंच आमच्या जिवितांत ह्या फुडल्या वर्सांत येवंक आसच्या सर्व संगतींक सवालांक जाप मेळनातल्या वेळार मरी आपले आमकां एक आशिर्वाद आनी मरी आमकां ह्यो सर्व संगती काळजांत जगोवन दवरची. आमकांय त्याच परी देवाच्या कुशेक काल्तिमान घालूंक शिकयता. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, मरयेक आज आमी न्हय फकत जेजूची माय, देवाची माय म्हूण मान करता आनी देवाच्या मातेची परब आज आमी संभ्रमता. तर एक सवाल जायत्या जाणांच्या
जायत्या जाणांच्या मोतीन आमकां क्रिस्तांवांक आमकां कथोलिकांक जेजूची आवय म्हणया देवाची माय म्हणया आमकां कांयच बगना कसलोच तर आमकां तें कळना पूण जायत्या जाणांच्या मोतीन एक सवाल आसा मरी जेजूची मनीस जाल्यार जेजूची आवय मात्रगी वा मरी देवाची आवय जावन आसा आनी हा सवाल आज जायत्या जाणांच्या काळजांनी आनी मनांनी मात न्ही सबार वर्सां शेकड्या आदी हें चिंताप आसलें आनी त्या देखून 430 आनी 1 वर्साच्या पयल्याच म्हणजे नेस्टोरियस म्हणलो एकलो आर्च बिस्प आसलो आनी ताणें म्हणलें ताणें एक चिंताप दिल्लें कातोलीक तो जावन आसलो तरी ताणें म्हणलें जेजू थंय 2 सैम आसात मनशाचे सैम देव सैम आनी विंगड जावन आसात पूण कातोलीक पयस आमकां कितें शिकयता जेजू खरो देव खरो मनीस देव सैम आनी मनशा सैम ताचे एक जाता आनी त्या आर्च बिस्पान नेस्टोरियसान तशें म्हणले वरवीं जेजूक फकत क्रायस्ट मरयेक फकत क्रायस्ट बॅरर क्रिस्तोतोकोस म्हणून मात्र आमी आपोवंक जाय ती गॉड बॅरर तियोतोकोस जायना म्हणलें सूख चिंताप ताणें शिकयलें आनी त्या देखून त्या उपरांत हेरेजी जाता एक हेरेतीक चिंताप जाता नेस्टोरियनिझम म्हणलें आनी तो वळो एफेसांत जमल्या त्या समावेशांत हें एक चिंताप सारकें करन जेजू खरोच मनीस खरोच देव आनी दोनी सैमा एक ते जावन आसात आनी त्या देखून मरी ताका जल्म दिली न्ही फकत क्रिस्तोतोकोस क्रिस्ताक ववयल्ली या क्रिस्ताची आवय बगार खरेपणी ती तियोतोकोस देवाकच ववयल्ली आनी देवाची माता देवाची आवय ती जावन आसा म्हणलें सत पवित्र सभेन शिकयलें आनी आज म्हणसर तें पातयेवन आसा त्या देखून कातोलीक भाव भयणी आमी मोगाच्या भाव भयणीनो आज ह्या वेळा आयच्या दिसा वर्साचे सुवेरस देवाक मरयेक न्ही फकत जेजूची आवय जेजू एक देवाचो पूत आनी देवाची आवय ती मरी जेजू क्रिस्ताची आवय देवाची आवय जावन आसा म्हणल्यार सत आमी व्हडा दाबाज्यान संभ्रमता भावानो आनी भयणीनो ह्या चिंतपाक बायबलांत कसलो पुरावो आमकां जाय तर एलिझाबेथीक मरयेन बेड केल्या वेळार मरयेन मरी एलिझाबेथ बेड केल्ल्या वेळार एलिझाबेथान उद्गार केल्लो हे भाग देवाच्या मातयेन सोम्याचे मातयेन म्हाका बेडचें म्हाका पळोवपाचें भाग म्हाका कशें खंयसर फावो जालें म्हणजे पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणांच बरोवन एलिझाबेथान हो उद्गार केल्लो जावन आसा मरी देवाची आवय म्हणून आनी पवित्र पुस्तकांत आमकां मेळचो पयलो पुरावो पयलो दाखलो हो जावन आसा तर भावन म्हणून आमकां हाचे विशीं कांय चड कळतना आमकां ह्या विशयांत कांय चडीत आमी तर्क करची गरज ना आमी पातयेत येता जेजू नीज देव नीज मनीस आनी मरी जेजूची आवय देवाची आवय ती जावन आसा पूण आखेर करच्या फुडें एक चिंताप मरी देवाची आवय जेजूची आवय आमची आवय जावन आसा आनी कुर्सांबळी जुवांक तिणें आपले हो तुजो पोद आनी ही तुजी आवय म्हणटा आसतना सगळ्या मनशा कुळाक मरयेची भुरगीं आनी मरी सगळ्या मनशा कुळाची आवय जावन कशी आमकां दिली आनी त्या मायक आज आमी सर्गा संवसाराच्या राणयेक मरयेक आमी मान करता न्ही फकत ती जेजूची आवय फकत ती देवाची आवय आमची हर एका क्रिस्तांवाची हर एका मनशाची आवय ती जावन आसा अशें म्हणटा आसतना ह्या आवयक आमी मान करचें ह्या आवयक आमी गौरव दिवचो वासबी जावन आसा तर मोगाच्या भावन आनी भयणीनो मरयेक आमी खंडे सावन मान करता आनी मरयेक आमी खरेपणी देवा सावन आमचे आमी आदारता आनी ह्या वर्सा नव्या वर्सा तेर्साच्या वरास म्हणून आमची दिएसीज पसरतली परवां येवकरिस्तीक पुरशांवा वेळार हे नव्या वरास तेर्साच्या वरा जातलें अशें तेर्साचें देवा सावन बेंतेनेचें देवा सावन कार्मेल सायबीन वेलंकणी सायबीन लॉरेटो सायबीन फातिमा सायबीन लूद सायबीन म्हणून जायत्या नांवांनी ताका मान करन लूद शाराक आमी येता फातिमा शाराक येता वेलंकणी येता तामिळनाडा पुंडी माता म्हणल्या जाग्याक येता सगळ्यांनी येता आनी सदां कितलेशे मोठे नामान मुरये म्हणून मुरयेक आमी मान करता कितल्या भक्तीपणान कितल्या मोगान नामान मुरये म्हणून मुरयेक आमी मान करता भोव बरें आनी भोव अपूर्वायची दस्तुरी ही पूण एक चिंता मोगाच्या भावना आनी भयणीनो आमच्या दोळ्यांक देसनांतल्या ह्या आवयक सर्गेच्या आवयक देवाच्या आवयक आमची माय कर आमी स्विकार कर हे देव व्हडल्या देवा साव आदारची आमी आमकां जल्म दिल्ल्या आवयक कितलो मान दिता म्हणले एक सवाल आज विचारचे वाजबे जावन आसा
मुरयेक नामान मुरयेक तेर्स मुरये विशीं बेंतेन मुरये विशीं आर्लोक मुरये विशीं फोटो मुरये विशीं तें पूण शेत मुरये विशीं हें पूण शेत इतलें पूण केल्ली मनीस कितलेशे पोटी जण दिल्ल्या आवयक तिरस्कार करचें आमी पळयना हांगासर आसले आमी सगळ्यां बरीं जावं पुरो आमी सगळ्यां आमच्या आवयक मान दिता आमी ती मोग करता देवाक जावं अर्गांव पूण कितलेशे गणिता मोगाच्या भावना म्हणून आमच्या समाजान आमच्या कुटुंबांनी घडटात एका जण दिल्ल्या आवयक मोगान एक माय म्हणून कितल्या जाणांक पटवाना कितले जाणां केलें गी जेवले गी जाय गी वय गी तें गी माय जेवली गी माय कालें जाय माय कितल्याशा जाणांच्या तोंडान हें माय म्हणल्यार उतार काडूंक सभा जाणांक कश्ट मारता आवय दुवा मदें हें करता आनी माय सुणा मदें घडटाच म्हणून सकाळां कळीत आसा त्याच्या विशया सत्य सांगचें गरजना पूण कितलेशे पटी मोगाच्या भावना भरना जण घेतली भुरगींच आपणाच्या आवय तिरस्कार करचें घडितां घडतात हांव परत सांगता हांगासर बसून आसली हर एकली आमी आमच्या आवयक मान दिता जावं पुरो देवाक जावं अर्गां पूण कितलेशे कडेन संवसारी आवयक आमी मान दिनासतना सर्गीय आसचे आमच्या हांव कासे बिनेक आमी कितेंय करता आनी कितलें देवास पळोवन आदान सांतां सांतिने बरें करचें आसा पूण जण दिल्ल्या आवयक तिरस्कार करचें घडितां जायते कडेन घडटात आमकां ती एक भार जाता आसतना आमकां तें वजा जाता आसतना तेका आश्र्या धाडूंक पुरो आनी आश्र्यांत कितले पटी भुरग्यांक पळोवंक आसची ती आवयक पळोवची जायते जाणां आसनात आनी असल्या खातीर आज आमी तिके बेजार पावोवं जाय आनी असल्या खातीर आज आमी मागोवंक जाय आमच्या सर्गीच्या आवयक आमी कसो मान दिता गी तेच परी संवसारय आसच्या आवयक तिका मोगान तिचे कडेन माय म्हूण उलोवंक मोगान तिका माय म्हूण आपोवंक तसलेंय एक बरें मन मनशांतय येवं दी म्हणून आज आमी मागचें बरें जावन आसा कित्याक मोगाच्या भावना भयणीनो आवय नातलें कुटाम तें अधुरें आवय नातलें कुटाम तें मरोन गेल्लें बरें जिवनातलें एक आवय एका कुटुंबांत सगळें निर्धार घेता आज हांगासर येवंक ये बा या हांगासर काल मेगुड्याक मेसा क्या म्हणून सांगायचें जाल्यार भोवशा थोडे कडेन कोण दिसां करची आवय सांगता फाल्यांच्या दिसा कितें रांदचें म्हूण सांगायचें जाल्यार आवय ते सांगता कितें रांदचें म्हूण फाल्यां खंय सर येचें म्हूण सांगचें जाल्यार हेंच कितें आज कितें न्हेसचें पोर तुवें तें गेल्लें आज हें घाल सगळे हर एका संगतींनी आवय मुखेलपण घेता तर असल्या आवयक आमी मान करूंक ना असल्या आवयक आमी स्थान मान दिवंक ना असल्या आवयक आमचो मोग दाखोवंक ना खंडी जावन सर्गी आवयक मान दिता आसतना संवसारी आवयक हो मान दिवचो आमचो वर्तो कायदो आसा तुज्या आवय बापायक मान दी देवाचो उपाद आसो तर भावनो आनी भयणीनो अशें करता आसतना आमच्या सर्गीच्या आवयक आमी मान करता आसतना संवसारी आवयांक मान दिवंक आमकां बरें मन दिल्लें बरी हेरांक देव बरें मन दिवं दी म्हूण आमी मागया आनी हें नवें वर्स आमी सुरू करता आसतना मोरी फांत्यापाराचें नेकेत्र बरवशाचें किर्ण आनी आमच्या साल्वासावाचें फांतें आमच्या ह्या येवंक आमकां फावोचें नव्या वर्सांत आमच्या जिवितांत बरवोचो उद्देश करूं दी आमच्या आवयचो मोग करूं की आमकां तें शिकोवन दी आमच्या कुटांब सांगात दवरूं की ती आमकां शिकोवन दी तो कितें करता तें कितें सांगता तें तुमी करा म्हणली ती आवय आज आमकां हर एकल्या सांगता म्हजो पूत जेजू तुमकां कितें सांगता तें तुमी करा आनी जेजू सांगता तुज्या आवय बापायक मान दी आमच्या आवयक मान दिवंक देवाचें उतार आयकूंक देवाचे कुशे खालती मान घालूंक ते प्रमाणे जियोंक जेजू आमकां शिकयता जेजू आमकां सांगता आनी मरी तो सांगता तें करा म्हणटा आसतना हांगा होच जेजू उंड्या वायल्या रुपया हजार जाता आसतना ताचे बरी आनी मुरये बरी देवाचे कुशे खालती मान घाल जियोन देवाची खरी भुरगीं मुरेची खरी भुरगीं जावन जियोंक आदार आमी मागया उबे रावया आनी आमची बावडताची उसारणी करया सतमंतान देवाक सर पदवेदारा बापाक तुका आनी पृथ्वीच्या रचणाराक जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्यास पुताक आमच्या समियाक तो पवित्र आत्म्यावरी गरबे संबोलो
आमकां मरियेंतान जल्मलो वंस प्रदिकाल ताणें कोसले तुका कुर्सा जोडलो तो मेलन ताका आनी केविलो तो मेल्या मदें देवलो कुर्सा मेल्यांतलो परतून जिवन जालो तुका सोडलो सर्वपदरा देवाचे उज्याक बसला तान जिवानी मेल्ल्याक जिवन सभे करूंक येतलो सदमंता पवित्र आत्म्याक कथोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार हातूंचें भोगसणें कुडीचें जिवानपण सोसण्याचें जिवीत आमीन. मोगाळ भाव भयणीनो, मोरयेक आपली माता जावन विंसलेल्या देवा बापान आमकांय ताचीं भुरगीं केल्यान. नव्या वर्साचे सुरवेर मोरये मायेक मान करतना तिच्या भक्तीपणांत आनी देवाच्या मोगान जिवंक बावडतान आनी बरवशान आमची मागणी आतां देवा बापाक भेटोवया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. आमचे मागणे मोगाळा बापा पवित्र सभेच्या गवळी जावन आसच्या पापसाहेबांक बिस्पांक आनी धर्मीक भावा भयणींक तांच्या मिसवान तृप्ती समाधान दी आनी तुज्या जनवायन तांकां बर. प्रत्येक रितीन लोकांच्या आनी पवित्र सभेच्या बरेपणा खातीर ह्या नव्या वर्सा काण घेवच्या योजना खातीर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता हांव. आमचे मागणे आयक. विविध रितींनी कश्टून आसच्या सरपिडेस्त भाव भयणीचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांच्या त्या कश्टा दुखान तुजो सांगात दी आनी नव्या वर्साचो उल्हास तांच्या जिविताक फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळ बापा ह्या वर्सा आमी सर्वांनी आमचो स्वार्थ राग हागे मोसोरसोन कालते जावन एका मनाची एका काळजाची जावन जियो मोगाचे आनी बोगसाण्याचे कुटुंब बांदून हाडूं आनी हेरांच्या बऱ्यापणा खातीर निस्वार्थपणी वावरूं आमकां तुज्या मोगाचे बेसांव दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. वाडोवन आमच्या युवा जाणांचेर तुजे कुर्पसो शिवर देवय. तांच्या मुखल्या फुडाराचेर चिंतनाचेर योजनांचेर आनी शिकपाचेर तांकां जाय आसची सकत दी अशें तांणी संतोशान आनी माया मोगान जिवंक तुजो सांगात पाटय म्हूण मागता हांव. आमचे मागणे आयक. परगांवान कुटुंबाच्या बऱ्यापणा खातीर वावर करनासच्या आमच्या संद्यांक बऱ्या भलायकेन सांबाळ. तांच्या वावरांत तृप्ती समाधान तूं फावो कर आनी नव्या वर्साचो संतोश तांकां लाभय म्हूण मागता हांव. आमचे मागणे आयक. ह्या वेदी भोवती तुज्या जेवणान वांटेली जाल्या आम्हा सर्वांक तुज्या मोगान बर. आमी तुका सेवन तुजें रूप काण घेवन वेता आसतना आमी बेटच्या हर एकल्या भावा भयणींक तुजो मोग वांटून घेवचें तसलें बरें मन आमकां रुपीत कर म्हूण मागता हांव. आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा मोरये मायेच्या परबे आनी नव्या वर्साच्या ह्या दिसा बावडतान आमी केल्ली सर्व आमची मागणी स्विकार कर. आमच्या गरजांत तुजो आदार आमकां निरंतरी लाभय. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Manum
स्वीकार करतानी को मोगान तुका दिवचो कानिको हाडून आयल्या ओपून दिता हांव तुका बिनवाशी काळजान आयल्या भेटोवन दिता हांव तुका स्वीकार तू करे बाबा कुशेन त्यो समर्पिता स्वीकार तू करे बाबा कुशेन त्यो समर्पिता म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या प्रामाणिक नेमे आमचे नके पयस विचारवा सर्वेस परमानगी. देवा आमच्या सरपदवेदार बापा बरें तें सगळें तूं सुरू करताय आनी तुमचो तें शेवटाक पावयताय. भगवंत देवा मातेची दाबाजीक परब आमी संतोशान संभ्रमता. तिचे विनवणेन तुवें सुरू केलां तें कुरपेचें काम तुमचो शेवटाक पावय म्हूण मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचोया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारांनी ससनाच्या देवा सरकाळ्यांनी सर्वतय आमी तुका दिन वासोंक पावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. देवाची माता नित्यामकारी मोरयेक आमी नमान करतना एका तळ्यान आमी तुका वखणटा. तुका वंदिता तुजी किर्ती परगटता. आपल्या आमकारपणाची वडवी सांबाळून पवित्रात्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी ससनी प्रकाश तिणें संवसाराक पांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशी देवदूतांनी सर्गीचो सगळो दरबार तुजी तोर महिमा वाकाणटात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Jai Jai, O Sarge
तुका जय जय जय. सर्व मेदेमी घालया. भावा भयणीनो, ह्या पवित्र बलिदानाच्या पवित्र घडी आमी पावल्या. सांगातच नव्या वर्साक पांय तेकोकू आनी 3 मिनटां आसात. जेजू ह्या वेदीचेर हाजीर जावचो, ताची विशेष कृपे देणी आमकां फोव करता. तर भक्तीपणे ह्या पवित्र घडये आमी वांटेदी जावया. हे भाग ताणें आमकां फोव केला, ताचो सांगात भोगूंक येवकारिस्तान त्या जेजूचो सांगात ह्या पवित्र घडये आनी नव्या वर्साच्या सुरूच्या मिनटांनी आमी अनुभव करया. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सम्या वरवीं पवित्रत्मेचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसता. उदेंती तावन असतेम ते पर्यान तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक काशा पर्जा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, कलतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची साज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पारो दिन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसान दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसान दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी ससणी करराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Poverty so good purgatoria. Jesu mero, Jesu jivan sala, Jesu novya etolo, Jesu novya etolo. बापा, आमचे सोडोणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टां मरण असो, ताच्या आनंद भरीत पुनर्जिवनपण असो आनी सरकार सडणे असो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुज्या इश्टागात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगवंत ओंकार मरयेच्या तिचो पती भगवंत जुजे आनी तुज्या भगवंत धर्मताच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या कोर्साचो सांजो हांव आविलाचे सान तेरेज आनी जेजूचे ल्हानपूर सान तेरेज आनी सुमेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं तांचे विनवणेचो आदार
आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बोलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाच्या आनी लुईस आमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता, पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्यां आनी माणयारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पोरचे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक बावार्थांत आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. खणवड्या बापा, संवसारांत शिंपडल्या तुज्या भुरग्यांक दये करून तुजें तें एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टगाती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपासान तुज्या राज्यांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सस्नागत दोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं ताचे उद्देशीं सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सोसनाच्या सोसना. आमच्या सोडंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र, तुझें राज येन, तुझी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमची पातकां पळोवंक आनी आमकां धाडलें पडोवंक दिनाका. पूण वाजतलें आमकां सर्वेस्वरा, सर वायटांतल्या आनी कोटेपणांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशे नत्रेंतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्यान जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय सोम्या, पूण तुजे पवित्र सभेचे आनी आमच्या बावर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा बगयो सदामकार मोरयेक तुझ्या पुताच्या आवयनी पवित्र सभेची माता म्हण आमी पसारताव आनी हे तिचे परबे दिसात तुका दिनवासोंक आनी सर्गीच्या जेवणां संतोषान आमी वांटो घेतला. हे जेवण आमकां सस्नीक जिवितांक उपकार असें कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. तकली बागावन देवाचो आशिर्वाद जोडात. देव सगळ्या देण्यांची जर तुमकां आपले कृपेन बरो भरपूर आशिर्वाद दिवं आनी ह्या सगळ्या वर्सां सर वायटांतले तुमकां सुरक्षीत सांबाळूं. तोच देव तुमचो भावार्थ तीर करूं तुमचो बरवसो सुदारूं आनी शेवट पर्यंत तुमची काळजां सोंसणेकायेन वाडलेल्या प्रितीमोगान पेटोवं. तोच देव तुमची कामां आनी सगळें तुमचें जिवीत शांतीन चलोवन तुमच्या मागण्यांक सदां कान दिवं आनी ससण्याच्या जिविताक तुमकां पावोवं. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदांच रावो. ओ सोनेयात क्रिस्ताचे शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोल्यक देणे देवाचे मंदिर मनशा पुताचे सुंदर दोन सोव्याचे पलगण आत्म्याचे नवधुणे सृष्टीचे भंडार भरपूर कृपेचे अंकाराच्या पात्यांत नेकेत फांत्याचे. माय तुजो उपकार बावुरता नाव तुजे संसार गाजयता मागून दडवाये मागता सर्गीचे बेसा. माय तुजो उपकार बावुरता नाव तुजे संसार गाजयता मागून दडवाये मागता